एका ह्याच हॉलात आमचे 90तात आणि 92तात अयोध्येक गेल्ले कारसेवक त्यांचो आमी जे खुबशे आसात थोडे हयात आसात त्यांचो आमी सगळ्यांचो आमी हांगासर सत्कार करतले ऑलमोस्ट 30 ते 49 ऑलमोस्ट. सो हे जे आसा हे आमचे सगळे बिचोली मतदारसंघ बिचोली आमचे नानोडा आणि मुळगांव आणि दिवसल शहर म्हणजे फाटी येता लांबगांव आमचे मुळगांव आणि नानोड्या हितूनले जे कारसेवक गेल्ले ते टोटली 49 कारसेवक गेल्ले दोनूय वेळार 19 नोव्हेंबर 1990 आणि 6 डिसेंबर 1992 हे सगळे दिवसासून देड ग्रुपान गेल्ले म्हणजे 15-15 जाण 20-20 जाण तेन्ना एका वेळार 50 जाण आणि जेन्ना 92 गेल्ले ते बोगीचे बोगी भरून गेल्ले. तेंच्यांनी हें जें सगळें आसा तेंच्यांनी आपलें कार्य जें केलें 6 डिसेंबराक आनी जो आयज आमी भाग्याचो दीस जो आसा तो 22 तारखेक आमी सगळे जाण पळयतले. त्या कारसेवकांनी आपले स्वताचे सगळें सोडून थंय गेले. आमच्या लोकां प्रमाणे गोंयचे आनी दिवचलचो एकू कार्यकर्तो ग्रामसेवक थंय शहीद जावंक ना. पूण भायले तुमी सगळ्यांनी तेन्नाच्या पेपरांचेर किंवा मिडियाचेर तुमी तेन्ना पळयले आसतले भायले खुबशे कारसेवक जे आसा ते मुलायम सिंगाच्या गोळीबारात शहीद जाल्लेले आसा आनी त्या सगळ्यांची आठवण म्हणून तांकां एक फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून दिवची अशें दोतोरांच्या मनान येयलें आनी त्या खातीर आमी त्या सगळ्या आनी जालें कशें 90 आनी 92 गेले. त्याच्या नंतर इतको गॅप उरला 30-32 वर्सांचो गॅप आसा त्या सगळ्या कारसेवकांक आमी आपोवपाचो प्रयत्न केला. मॅक्झिमम नांवां जी कारसेवकांची ती आसा आमी काडलेली आसा. तुमच्या माध्यमातून हांव एक सगळ्यांक विनंती करता की असे काही कार्यकर्ते समान आसात ते कारसेवक म्हणून गेल्ले तांकां समान निमंत्रण पावोंक ना. आमी सगळ्यांक 49 ते 49 निमंत्रणां दिल्लेलीं आसा. समान चुकोन समान कारसेवक कोण आसात दिवचलसून गेल्लेले जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य त्या दिसा कार्यक्रमाक येवचें. त्याचो आता व्यवस्थित जे कार्य जे आहा त्याचो दखल घेतली वयतली. आमी प्रत्येक देवस्थानाच्या अध्यक्षाबरोबर मिटींग घेतलेली आसा. वाड्या कंपनी आमी सगळी कडेन तांचे जे इन्विटेशन आसा ते केले आसा. मार्केटार गेल्लेले आसा हे इन्विटेशन वाटलेले आसा आनी आता फुडचे 4 दीस हे वातावरण म्हणजे जसो जसो दीस येता तशी आमची आतुरता वाडत आसा. हे वातावरण म्हणजे एकदम दीपमय करपाच्या खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा. सो सगळ्यात पयलीं आमचो जो आतां प्रोग्राम आसा हेच्या फुडें तो मेन आसा प्रोग्राम आमी आयतार दीस सांजचे 22 तारखेक प्रोग्राम आसा. आयतार दीस सांजचे आमी जी आसा ती बायक रॅली काडटले 4:30 सांजची बायक रॅली काडटले. बायक रॅली जी आहा ती 4:30 शांतराव इस्कॉला पासून सुरू जातली. शांतराव इस्कॉलासून वडा कडेन वयतली. वडा कडसून नायक नगर सुधा कॉलनी मागीर थंयसून वाळशें तळेश्वर मेन रोडार येतली आनी शांतराव हितून आमच्या थेटरा कडसून शांताराव देवळा कडेन वयतली. मागीर फुडें ती तशीच शांताराव देवळा कडसून IDCन वयतली. IDCन मेन रोडानसून ती परत दीनदयाळ हॉला कडेन येतली. दीनदयाळ हॉलान येवन तेजो समारोप जातलो. त्या समारोप हांगा जातलो. ही रॅली आसतली. आमचे हेज्या प्रमाणे कमीत कमी 100 ते 150 जाण कार्यकर्ते जे आहा त्या रॅलीक आसतले आनी ही रॅली फूल श्रीरामाचो जय जयकार करीत ही रॅली जी आहा ती पूर्ण बिचोली शहरान पूर्व संध्येक वातावरण निर्मी खातीर आमी करता.